राणा तोडपाच्या बाबतीतले निर्बंध सदळ करपाची सरकाराची मागणी सर्वोच्च न्यायालयान भायर आयल्या. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे भुमिकेक पर्यावरणवाद्यांनी येवकार दिला. गरज जाल्यार प्रकल्पाच्या आदारान सदळताय तपासून पळयतले अशें न्यायालयान म्हटलां. ह्या आदेशाचो अभ्यास करतलो अशें मुख्यमंत्र्यान गोवा 365 कडेन उलयतना सांगलें. राज्य सरकारान आपल्या 2015च्या आदेशात बदल करपाच्या उद्देशान एपेक्स कोर्टा मुखार याचिका घाल्ली, जातून खंयची गजालीक लागून रानां जमिनीचें रुपांतरण करपाक सरकाराक विरोध केल्लो. पूण न्यायाधीश अरुण मिश्रा आनी दीपक गुप्ता हांच्या खंडपीठान प्रकल्पांच्या आदारान प्रस्तावांचें निरीक्षण करतले अशें सांगत अभ्यासाविणे मान्यता दिवचे नात अशें म्हणिल्लें. सर्वोच्च न्यायालयान गोंय सरकाराक जी चपराक दिल्ली आसा जंगलाच्या संदर्भात तो एक बरो निर्णय जावन आसा. 0.1 जे वृक्ष घनता आसा 1 हेक्टर जंगल क्षेत्रांत तातूंत कशाच प्रकारचे रुपांतर जे आसा ते करपाक दिवचे ना आनी दिवंक जायना अशा प्रकारचो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयान दिल्लो आसा. गोंय सरकारच्या वतीन दावो करता आसतना सांगलाले की 62% वनक्षेत्र गोंयान आसा जे राष्ट्राच्या एकंदर वन नीती धोरण जे आसा त्या वन नीती धोरणानुसार प्रत्येक राज्यान 30% जंगल क्षेत्र राखपा खातीर यत्न करपाक जाय. पूण गोंयान तेच्या परस दुप्पट अशें जंगल क्षेत्र आसा आनी म्हणून आपणाक इस्पितळ बांदपा खातीर वन क्षेत्रांत जागा दिवची अशा प्रकारचो याचिका गोवा सरकारान सर्वोच्च न्यायालया समोर सादर केल्ली. त्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयान सांगलें की गोंय सारकें राज्य भाग्यवान आसा कित्याक हांगासर चडांत चड जंगल क्षेत्र आसा आनी म्हाज्या मतानुसार हे जंगल क्षेत्र जर राखलें जाल्यार आमच्या गोंयचो शाश्वत विकास जो आसा तो करप शक्य जातलें. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर फॉरेस्टाच्या बाबतीन जाल्ली आसा खूपच बरी आसा. निदान ह्या ऑर्डरीच्या मुळे तरी आमच्या राज्यकर्त्यांचे राजकारण्यांचे डोळे मातशे उगाडल्या पुरो कळ्ळें. म्हणजे विघ्न अर्था गणेशाच्या नांवान ते म्हणटात की आमी पर्यावरण 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 गणपती म्हणजे पर्यावरणाचे, पण प्रत्यक्षान पर्यावरणाचे जितकी नासाडी करपाची तितकी करपाक सोदतात. आनी दुसरें म्हणजे तांकां अशें दिसता की जंगलां म्हणजे ह्या आमच्या नाका नाका त्या गोश्टी खातीर वापरपा खातीर उध्वस्त करपा खातीर आसलेलो आमचो अधिकाराच्यो जागा ते सबमिशन कशें करतात. 65% आमची हें आसा जंगल क्षेत्र आसा आनी त्यामुळे फुडें मागीर विकास कामाक आमकां संदीच मेळची ना. अरे कितले कितले म्हणून तुमी उडयतले, जितके जास्त आसत तितके बरें न्हय. गोंयची हेल्थ बरी उरतली, गोंयची हेल्थ बरी उरतली, लोकांची हेल्थ बरी उरतली, फुडली प्रॉस्पेरिटी जी आसा आमची ती तेचेर अवलंबून आसा. त्यामुळे बरी गजाल जाल्या की सुप्रीम कोर्टान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान ताका सांगलें की विकासाच्या कामाच्या खातीर आमी तुमच्या बरोबर आसा, पण जंगल तोडून विकासाच्या नांवा सकयल उध्वस्तीकरण नाका अशें तेंच्यानी स्पश्ट सांगलेलें आसा. तांकां याद जाता आमच्या मायनींग बंद केल्या नंतर आमचे पयलींचे मुख्यमंत्री पर्रीकारांनी म्हटलेलें राज्य आमकां चलोवचें पडटा. म्हणजे कशें की तुमी कितेंय ऑर्डर दिली जायत जाल्यार ती आमी इम्प्लिमेंटेशन करतले अशें न्हय, आमकां राज्य चलोवचें पडटा. आज सुप्रीम कोर्टान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान कितें सांगलें की तुमी विकास म्हणटात न्हय त्याच्या नांवा सकयल जंगल तोड नाका, विकासाच्या बाबतीन आमी तुमच्या बरोबर आसा म्हणून म्हटल्यार तें झणझणीत उत्तर आसा त्या पयलींच्या प्रश्ना खातीर. राजकारण हे करतात आनी आमचे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट राजकारणाच्या भायर वचून निर्णय दितात, निकाल दितात आनी त्या भितर फुडले भविश्याचो विचार आसता. राज्यकर्त्यांच्या तकलेन विचार आसूंक जाय आसलो, पण तो तेंच्या तकलेन उरना. तांकां फक्त वनाचे उध्वस्तीकरणा खातीर वापर करपाचो आसता आनी सुप्रीम कोर्ट मात्र आमच्या फुडल्या भविश्याचो, फुडल्या पिढयांचो, प्रदेशाच्या कल्याणाचो विचार करून निर्णय घेता. ही खूपच बऱ्याची गोष्ट आसा जेन्ना राजकारणी फेल जातात तेन्ना. जी काल ऑर्डर दिल्यांनी फॉरेस्ट फॉरेस्ट कवर डिस्ट्रॉय करण्याचें डेव्हलपमेंट त्या ऑर्डर पयलीं स्टडी करता, तेच्या शिवाय कशें सांगतलो. ती ऑर्डर स्टडी करची पडटली, तेच्या उपरांतूच मागीर सांगता. सर्वोच्च न्यायालयाचो हो आदेश म्हादयचे बाबतींत कर्नाटका बरोबर झुजपाक मजत करपाक शकता अशें पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकारान सांगलें. आनी ती म्हादई बद्दल कितें जावंक शकता. म्हादयचो विशय जो आसा तो सध्या सर्वोच्च न्यायालयान आसा. खरें म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयान जो
निकाल दिल्लो आसा त्या निकालाक अनुसरून सर्वोच्च न्यायालयाचे जे न्यायमूर्ती आसा त्या न्यायमूर्तींनी मोठ्या प्रमाणात जंगल जे आसा ते कळसा भांडुरा आनी कोटणी हांगासल्या जलविद्युत निर्मिती प्रकल्पा सकयल वयतले हे जर ध्यानात घेतले जाल्यार ह्या आदेशाचो निश्चितपणान गोंयांक फायदो जावंक शकता. त्या पद्दतीन न्यायालयान ही जर बाब लक्षांत हाडून दिली जाल्यार म्हाका दिसता की हातूंत गोंयांत न्याय मेळोवपा खातीर तिचो उपयोग जावंक शकता. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार.